निरलांत उदकाचो प्रस्न सोडलो तर आनी कसलोच त्रास ना. उदकाच्या प्रस्नार गांवच्या लोकांकडेन राजकारण करचें न्हय. कांदोळेच्यान खासा निरला पायपलायन हाडिल्ली आसा, तातूंत उदक दिवचें म्हण आदलो निरलाचो उपसरपंच संदीप होबळेन मागणी केल्या. जाल्यार थळावो आमदार जयेश साळगांवकर म्हणटा, ह्या संदर्भांत उदकास्रोत खातें वीज खात्याचेर दुखलून आमचे कडेन फटिंगपणां उलयता. सत्य कितें तें सांगिना. RDX गोवा खातीर निरलाच्यान गौतम शिरोडकार. नाव संदीप होबळे, एक्स डेप्युटी सरपंच. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार काल आज जे सरान सांगला तें काल आमी नेवऱ्याकाराक मेळ्ळे. हेचेर व्हडलें उलोवन फायदो ना. हे कोण तरी पॉलिटिक्स करता, तेंच्यांनी पॉलिटिक्स पब्लिके कडेन करच्यो न्हू. आमचे पंचां कडेन मेंबरांक आमच्या MLA कडेन करता ते तेंच्यांनी सायडीक पळोवचें. आतां आमकां नेवऱ्याकारान एक वॉट दिल्लो आसा, जे कांदोळे ब्रिजा वयल्यान पायप येयल्लें आसा. हे स्पेशली पायप आमकां हाडलेलें नेरुलच्यान, कित्याक ते सारके पयल्यार कळटा. ते पायप डायरेक्ट वचोन टाकयेक कनेक्ट जाल्ले आसा. त्या पायपांच्यान उदीक येयना. आतां नेवऱ्याकारान आमकां सांगलां जाता तितले बेगीन आपूण त्या पायपांच्यान उदीक दिवपाक ट्राय करता म्हणून. आनी जर तर त्या पायपांच्यान आमकां उदीक येयलें कांदोळेच्यान, जाल्यार जे वेरेच्यान उदीक आमकां दिता ते वेरेकारांक उदीक दवरूंक शकता. त्या उदकाची आमकां गरज ना. आनी हे नेवऱ्याकारांनी सांगलां, आनी दुसरो तेजो कोण AEJ तेंच्यांनी सांगलां की जे कांदोळेच्यान उदीक येता ते जर उदीक येत जाल्यार निरलान आनी कितेंच प्रॉब्लम ना म्हणून. जर तर ते जाणा की निरलान कांय प्रॉब्लम ना म्हणून ते उदीक दिल्यार, जाल्यार ते कित्याक पायप चालू करिना. ती लायन तेंच्यांनी चालू करची न्हू. आनी तेंच्यांनी आतां एक 15 दिसां भितर आमकां टायम दिल्लो आसा की ते पायप ओपन करता आनी उदीक दिता म्हणून. आनी तशें तर जायत आमकां निरला दिसता म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. आतां आमी हे सोल्युशन जेन्ना मनोहर पर्रीकर स्टार्टींग आसले तांकां विचारलें की उदकाचो प्रॉब्लम आमकां कित्याक जाता. आनी तेन्नाय आमकां अशें कळोवन चुकलें की सर्टन एरियेन आतां अस्नोडच्या प्लांटा वयल्यान आमच्या पर्यंत पावता उदक. मदीं थोड्यांक 24 वरां उदक मेळटा. थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी 24 वरां, कोणाक 12 वरां मेळटा, कोणाक 8 वरां मेळटा. आमकां पयऱ्यान उदक मेळटा आनी तें सुद्दां उदक आतां सारकें म्हाका दिसता मदीं मेळनासलें. आतां हेजो मेन रिजन जेन्ना फायंड आवट केलो पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तेन्नाय PWD काडटा इलेक्ट्रिसिटीचेर घालता की लायट ना म्हणून हें जालें. तेंकां आपयलें, तेंच्यांनी आपले फूल रिकॉर्ड्स घेवन येयले. फूल रिकॉर्ड्स घेवन हाडून तेन्ना जर पळयता जाल्यार लायट फ्लक्च्युएशन तेन्ना नासलेंच. म्हणजे हे आमचे कडेन कितें तरी फटींगपणां उलयता. तर आमकां फॅक्च्युअल कितें पोजिशन आहा पळय तें आमकां सांगिना. WRDचें हाडलें. आतां हे कंबायन मिटींग घेतलेली WRD, इलेक्ट्रिसिटी आनी PWD. तर हांकां तिगांयकूय मेळोन जेन्ना कळ्ळें जाल्यार हितून इलेक्ट्रिसिटीचो व्हडलोसो दोश ना. WRD म्हणटा आमी 24 वरां तांकां रॉ वॉटर दिता. हेंचो ट्रिटमेंटूय तितलोच जाता. जितली कॅपॅसिटी जर स्टार्टिंगान चालू आसा पळय तितली कॅपॅसिटी ट्रिटमेंट अजुनूय जाता आनी तितून 1 लिटराचो सुद्दां फरक येना. तर इतलें जेन्ना उदक डेली प्रोडक्शन जाता, उदक जेन्ना ट्रिटमेंट जाता उदक रॉ वॉटर, जाल्यार आउटपूट करतना आमच्या पर्यंत आमकां पयऱ्यान उदक कित्याक आनी सडनली एक दीस उदक कित्याक ना. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी प्रॉपर सगळे वाल्व्स मॅनेज केल्ले आनी चवथी कडेन आमकां त्रास नासलो. हांव म्हणटा असो रेग्युलर तुमी ते वॉच कित्याक दवरिना.